Hello everyone, welcome to Videsh classes. In this video, we are going to learn a new topic that is the name algebraic equation under the numerical ability. So let's start with the first question. So solve 2x plus 5 equal to 15. Okay, so आता हांगासर जो x असा पळय, ओके, सो x असा तेका आमी कितें म्हणटले, जे कितें लेटर दिवं, ओके, सो एक्सूच न्हू तुमकां दुसरे सुद्धा लेटर येवपाक शकता अल्फाबेटान जे A to Z पर्यंत, सो खंयचे लेटर तुमकां हांगा प्लेस करपाक शकता. सो तेजी तुमकां व्हॅल्यू फायंड करपाक जाय. सो हो जो आसा पळय हो व्हेरिएबल आणि व्हेरिएबला कडेन जो नंबर आसतलो, ओके, सो आता सध्या नंबर आसा 2. सो कितें नंबर आसो तेका कितें म्हणटले आमी कोइफिशियंट म्हणटले. सो तुमकां सपोज जर सांगले कोइफिशियंट ऑफ x म्हटलो जाल्यार आन्सर कितें येतलो 2 येतलो. काय, सो ह्यो व्हेरिएबल्स जो कितें आसा पळय अल्फाबेट फॉर्मान तो, आणि हो जो सिंगल नंबर्स आसता पळय, जे सिंगल नंबर आसा पळय 5, 15 हांकां कितें म्हणटले आमी कॉन्स्टंट. हे जे नंबर्स आसता पळय तेंच्याकडे व्हेरिएबल नासतले ते कॉन्स्टंट नंबर म्हणटले. ओके, सो आयडेंटिफाय जर कर म्हटलो व्हेरिएबल कोइफिशियंट आणि कॉन्स्टंट जाल्यार तुम्ही अशें बरोवंक शकता. सो जे लेटर आसतले ते व्हेरिएबल, ज्याकडे नंबर आसतलो तो कोइफिशियंट आणि ज्यांच्याकडे सिंगल नंबर्स आसतले ते कॉन्स्टंट. आता आमकां मेन आयडेंटिफाय, सो मेन आमकां फायंड आउट कितें करपाक जाय, जे कितें व्हेरिएबल्स आसा पळय तेजी व्हॅल्यू फायंड करपाक जाय. ओके, सो व्हॅल्यू पळयात हांगासर आतां कशें फायंड आउट करतले आमी. So write first 2x plus 5 equal to 15. मागीर आमकां एक्साची व्हॅल्यू फायंड करूंक जाय. सो हेचे कॉन्स्टंट आहा पळय ते एकीकडे हाडाच पयलीं. ओके, सो एक्स हांगा दवराच, 15 हो इक्वल टू जावन जो नंबर आहा तो फर्स्ट येतलो. ओके, आनी हो प्लस आसा तो अदर सायड वयतलो, सो आपली सायनूय चेंज करतलो. प्लस आसा जाल्यार तो कितें जातलो मायनस, आनी जर मायनस आसलो जाल्यार तो प्लस जातलो. म्हणजे हांगा मायनस आसलो जाल्यार तो प्लस जातलो, प्लस आहा जाल्यार मायनस, सायन ऑपोजिट जाता. सो 2x 15 minus 5 10. सो आता हा हेजो मिनिंग कितें 2 into x हे दोनूय मल्टिप्लाय जातात, रायट. सो 2 जो आसा पळय तो कितें जातलो डिवाइड जातलो. सो 2 च्या टेबलान 10 येता, कितले टाइम मल्टिप्लाय केलो काय 5, 2 5 जा 10. सो आन्सर कितलो येयलो तुमचो 5 येयलो. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. एक्चुअली एक्साची आता व्हॅल्यू फायंड केल्या पळय हे जस्ट तुमकां एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशना खातीर. आता पळय एक्साची व्हॅल्यू जर आमी कितली हांगासर पुट केल्या ती घातली 5 जाल्यार हांगा हेच्या इतले आन्सर येवंक जाय. ते 2 5 जा कितलो 10 प्लस 5. सो 10 प्लस 5 कितलो 15. एक्चुअली मिनिंग कितें लेफ्ट हँड साइड राइट हँड साइड इक्वल आसपाक जाय. सो अशें ते आन्सर एक्चुअली. काय, सो तुमकां आतां इतले हे जस्ट हांवें इन्फॉर्मेशन खातीर दिला, पण तुमी सॉल्व करतले अशें. सो एक्स इक्वल टू कितें येतलो 5 येतलो. सो सेम वे नेक्स्ट प्रॉब्लेम सॉल्व करतले पळय 3x minus 7 इक्वल टू 2. सो तुमकां आतां आयडिया येयली आसतली. फर्स्ट इक्वेशन बरेयाच, एक्स जो कितें व्हेरिएबल्स आसा तो एकीकडे बरेया, 2 इक्वल टू जावन जो नंबर आहा तो पयलो, मायनस आहा तो ह्या सायडीक गेलो, प्लस 3x इक्वल टू 2 प्लस 7 9. एक्स हांगा दवरच आनी 3 डिवाइड जातलो. सो 3 च्या टेबलान 9 येता, 3 3 जा 9. सो 3 आन्सर. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट सॉल्व 5x इक्वल टू 20. सो आता हांगासर ऑलरेडी ह्या फॉर्मान दिला पळय, हांगासल्या फॉर्मान तुमकां दिला. ओके, ह्या टायमार डायरेक्टली तुमी कितें करात x 20 हो डिवाइड बाय 5, 5 4 जा. सो x इक्वल टू कितलो येयलो 4 येयलो. आता हांगासर पळोवपाक शकता पळय तुमी हांगा व्हेरिएबल, सो हांगासर तुमकां व्हेरिएबला कडेन नंबर दिवंक ना. सो त्या टायमार एज इट इज करताले तशेंच कराच, व्हेरिएबल तसोच दवराच, प्लस आहा तो मायनस 12 सून 9 काडले कितले उरले 3. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट 4x minus 8 इक्वल टू 0. सो 4x minus 8 इक्वल टू 0. जो व्हेरिएबला कडेन आहा तो हांगा दवराच, 0 मायनस आहा तो प्लस जातलो, मायनस आहा तो ह्या सायडीक येतलो प्लस 8 जालो. सो 4x 0 प्लस 8 8. एक्स हांगा दवराच 8 आनी हो 4 डिवाइड जातलो. सो 4 च्या टेबलान 2. सो 4 2 जा. सो x इक्वल टू 2 येयलो. नेक्स्ट 6x प्लस 3 इक्वल टू 15. सेम लेटर 15 प्लस आहा तो मायनस 6x 15 आनसून 3 काडले 12 12 आनी हो 6 डिवाइड जालो, 6 2 जा. सो x इक्वल टू 2. अशें सुद्दां तुमकां इक्वेशन दिवंक शकता. सपोज 6m प्लस 3 इक्वल टू 15. लेटर चेंज जाले म्हणून मेथड चेंज जावची ना, सेम उरतलो प्लस मायनस. फक्त तुमकां जे कितें व्हेरिएबल्स दिला पळय तेजी व्हॅल्यू काडपाक जाय. 12 6. सो आन्सर सेम येतलो. सो इधर x विचरो m विचरो ना जाल्यार a to z पर्यंत खंयचे लेटर विचरो मेथड सेम आसतली. ओके, फक्त लेटर चेंज जाले म्हणून दुसरे मेथडीन सॉल्व करपाचे अशें थिंक करू नका, सेम वे मेथडीन सॉल्व करपाक जाय. ओके, सी नेक्स्ट सॉल्व 7x इक्वल टू 49.
सो 7x इक्वल टू 49 x हांगा प्लेस कराच 49 डिवाइड बाय 7 जातलो 7 7 सो येईल आन्सर 7. नेक्स्ट पेज नेक्स्ट इम्पॉर्टंट आता पेज हांगासर आमी कितें केल्लेले हांगासर कंडिशनार हो 7 हांगा हाडलेलो 7 हांगा हाडलो राइट मीन्स यो आनी हो नंबर कितें जाता मल्टिप्लाय जाता 7 इंटू एक्स परत केलो जाल्यार 7x येतलो राइट. सो सेम वे हांगासर तशेंच जातलें. सो x हांगा दवराच यो आनी हो नंबर मल्टिप्लाय जातलो 2 इंटू 6 6 टू जा कितलो जालो 12 जालो. सो x इक्वल टू 12. सो b इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो यो आनी हो नंबर्स मल्टिप्लाय जातात हांगासर कशें पयलें 7 डिवाइड जातालो तसोच सेम वे. नेक्स्ट सॉल्व 3x plus 4 equal to 13. So 3x equal to 13 plus आता minus 13 minus 4 9 x equal to 9 and your 3 by 3 into x 3x atlo right. So same way 3 3s are 9 so x equal to 3. A is your correct option. Okay, next 9x minus 3 equal to 24. So 9x 24 or minus the other side atlo 3 24 plus 3 27 27 divided by 9. So 9 3s are. आता next type pair आता answer pairs 1 2 3 4. So variables दोन कडे दिले तुमका right. So ते variables असा पळय ते पयली एकीकडे हाडा. ओके सो फर्स्ट इक्वेशन बरयले राइट. सो x आणि x आहा पळय तो एकीकडे हाडटले. सो x आणि x आहा तो एकीकडे हाडा. सो 2x आणि हो प्लस असा तो या इकडे हाडा मायनस x आणि एवटेन कॉन्स्टंट नंबर प्लस 7 हो प्लस आहा तो मायनस काय एक्स एक्स एकीकडे हाडात जे नंबर आहा ते एकीकडे पण इक्वल टू चे ह्या आयडीक आसतलो पळय तो पयलो बरोवपाक जाय कळ्ळें. सो ह्या आयडीक कसो हो फर्स्ट बरयलो आणि ह्यो मागीर हाडलो तसोच इक्वल टू जान जो नंबर आहा तो पयलो आणि ह्यो मागीर टूनसून हांगासर कितले नंबर हांगासर कोएफिशियंट कितें आसतलो एक्साचो 1 काय ना म्हणजे कितें 1 टूनसून 1 काडलो 1x 7 3 काडलो 4. सो हांगासर x 4 डिवाइड बाय 1 सो आन्सर कितें येतलो 4 येतलो राइट. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सेम वे नेक्स्ट तशेंच करतले 4x minus 5 3x plus 2 4x एकीकडे हाडाच प्लस आहा तो मायनस 2 व मायनस आहा तो प्लस 4 3 काढले 4 3 काढले कितलो उरलो 1 आणि x तसोच उरलो x नाल्यार कॅन्सल करचे 2 plus 5 7 सो x इक्वल टू कितलो येयलो 7. ओके नेक्स्ट पेज ही मातशी मिड लेवल टाइप क्वेश्चन. सो x upon 3 plus 2 equal to 5. ओके सो द फर्स्ट कितें करतले x upon 3 हो प्लस आहा पळय तो इक्वल टू जान तेजे कडेन हो कॉन्स्टंट राइट. सो हेजे कडेन वराच 5 minus 2 सो x upon 3 5 minus 2 कितलो 3. आता हो आणि हो तुम्ही मल्टिप्लाय करूंक शकता राइट. सो 3 into 3 सो x इक्वल टू 3 into 3 कितलो येयलो 9. सो b इज युअर करेक्ट ऑप्शन. डायरेक्टली करूंक शकता जर दोन कॉन्स्टंट दिसले ते त्या वाटेन व्हरून जे कितें प्लस मायनस करप आणि सॉल्व करपाचें आणि हे नंबर आणि हो नंबर मल्टिप्लाय करपाचो. नेक्स्ट सॉल्व 5x minus 2 equal to 15. सो आता हांगासर कितें करतले 5x minus 2 equal to 15. सो फर्स्ट हो नंबर आसा तो हेंका दोगांकू मल्टिप्लाय करप कसो 5 into x कितें येयलो 5x आणि 5 into 2 10 आणि 15. आता पळय इक्वेशन जालें x एकीकडे दवराच इक्वल टू जान जो नंबर आहा तो पयलो हो मायनस आहा तो प्लस. सो 5x 15 plus 10 25 डिवाइड बाय 5 सो 5 च्या टेबलान हो येता 5 5 जा सो 5 इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट सेम वे हो 2 एकदा एका मल्टिप्लाय जातलो x प्लस आणि 2 परत एकदा मल्टिप्लाय जातलो 3. जर कोणाक कळोंक ना जाल्यार तशें दाखयला 2 into x करूंक जाय 2 into 3 मदली साइन तशीच उरतली 2 into x 2x 2 3 जा 6 इक्वल टू हो नंबर 14. आता x एकीकडे दवराच 14 इक्वल टू जान जो पयलो नंबर येतलो प्लस आहा तो मायनस 14 minus 6 8 x दवरलो 8 आणि हो 2 डिवाइड जालो सो 2 4 जा सो x ची व्हॅल्यू कितली येयली 4 येयली. नेक्स्ट सॉल्व 5x minus 2 plus 3x plus 4 equal to 2x plus 20. सो फर्स्ट हेंका मल्टिप्लाय कराच 5 into x 5x minus 5 2 जा 10 plus 3 into x 3x मागीर मदली साइन प्लस 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 अशें येता 3 4 जा 12 2x plus 20. आता x टर्म्स आहा ते एकीकडे हाडच 5x विथ साइन येतले प्लस 3x नो प्लस आहा तो एवटेन येतलो इक्वल टू सो मायनस जातलो हो इक्वल टू जान जो नंबर आसा तो पयलो घेयाच. आता कॉन्स्टंट हांगा नंबर हाडत मायनस आहा तो प्लस आणि प्लस आहा तो मायनस सो 5 3 8x minus 2x 30 minus 12 डायरेक्ट जमता कोणाक डायरेक्टली कराच. ओके 8 सून 2 काडले 6x 13 सून 12 काडलो 18 x हांगा दवराच 18 हो 6 डिवाइड जातलो सो 6 3 जा सो x इक्वल टू 3 येयलो.
सो असे टाईप जे क्वेश्चन ते मोस्टली विचारले गेले वयताले